जो फ्युचर प्रोजेक्ट येतलो त्याच्या खातीर आतां रेडी जावप गरजेचें आसा. मोपा खातीर आमी जाले आनी मोपा खातीर आमी 1200 मॅनपावर रेडी केलो. बट आयुश्या खातीर नो डावट म्हणजे आयुश्यांतली जी स्किल्ड मॅनपावर जाय आशिल्ली आज पळयता हांव, आज आमकां थंय पंचकर्मा एसिस्टंट जाय, डिप्लोमा इन आयुर्वेदीक फार्मासी जाय, टेक्निशियन्स जाय. आमचे कडेन एक सुद्दां भुरगो रेडी ना, एक सिंगल भुरगो रेडी ना. 22 पोस्ट जर डिक्लेअर केले आसत जाल्यार हांवूच सांगता म्हणजे आमच्याच हांगातल्या 2 जाणांक ट्रेन करून फक्त 2गूच जाण थंयसर परमनंट जॉबाक जॉईन जाल्ले. 22 पोस्ट डिक्लेअर केल्या उपरांत एज अ पंचकर्मा टेक्निशियन. म्हणलें न्ही आफ्टर द 12th पास समवन कॅन डू एंड दे आर गेटिंग द परमनंट जॉब देर. आमी जाला कितें म्हणजे कोण तरी 12वी पास जाल्या उपरांत ग्रॅज्युएशन करपाक जाय एक स्टायल जाल्ली आसा. म्हणजे ग्रॅज्युएशन कर आनी ग्रॅज्युएशन मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम BA कर, BCom कर, BSc कर, कितें तरी मेळटलें ना. ते दीस फाटीं पडले. आपूण BA करता आसतना, BCom करता आसतना you start your preparation for the staff selection now. You start your preparation for the Goa Public Service Commission now. You start your preparation for the UPSC आतां. बाकीच्या स्टेटींनी कन्सेप्ट कितें खबर आसा? भुरगो 8वी पास जालो काय ताजे पेरंट्स ताका बोर्डिंगान घालता किंवा ताजी प्रिपेरेशन फॉर द UPSC स्टार्ट फ्रॉम द 8th स्टँडर्ड. आमच्या कडेन ग्रॅज्युएट पास जालो सुद्दां जाल्यार GPSC खबरूच ना. कोणाक फार्मा इंडस्ट्रीज जाय, कोणाक टुरिजम इंडस्ट्रीज जाय, कोणाक IT इंडस्ट्रीज जाय, कोणाक इलेक्ट्रॉनीक आनी मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टरात जाय, कोणाक सर्वीस इंडस्ट्रीज जाय. तो मॅनपावर वी आर रेडी टू चेंज वीथ अवर सिलेबस ऑल्सो. इन फ्युचर वॉट इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड डेल वील पुट इन अवर सिलेबस. म्हणजे ऑटोमॅटिकली दे कॅन डायरेक्टली जॉईन टू द पर्टिक्युलरली म्हणजे सब्जेक्ट वायज रेडी केले आसत जाल्यार ते जावपाक शकतले.